नमस्कार. दर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेत आज विरोधी 7 आमदारांक 2 दिसां खातीर केल्यात निलंबित. कामकाजांत आडमेळी हाडपाचो यत्न केल्ले खातीर सभापतींनी केली कारवाय. गोंयच्या भुरग्यांक राज्याच्या उद्योगीक आस्थापनांनी नोकऱ्यो दिवपाक सरकार गंभीर. मुखेलमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली म्हायती. गोवा फाउंडेशन संदर्भात उक्तायल्लें उतर घेता फाटी. गोंय आनी गोंयकारांच्या हिता खातीर जे कितें करूंक जाय ते सरकार करतले. रान मंत्री विश्वजीत राणे. राज्यसभेचे वांगडी म्हूण सदानंद शेत तणावडे हांणी घेतलो मराठीत सोपूत. तांची हालींच राज्यसभेचे खासदार म्हूण जाल्ली बिनविरोध निवड. आनी चित्रपट संशोधन विधेयक 2023 संसदेत जालें पारीत. पायरसीचेर व्हडा प्रमाणात आळाबंद हाडपाक जातलें शक्य. अनुराग सिंग ठाकूर. आनी आतां खबरो विस्तारान. राज्य विधानसभेत 0 वरांत मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांकां आडमेळी हाडल्या प्रकरणात तशेंच सभाघरांत गैरवर्तन केल्ल्या खातीर सभापती रमेश तावडकर हांणी विरोधी 7 आमदारांक आज आनी फाल्यां 2 दिसां खातीर निलंबीत केल्यात. सभाघरांत आज 0 वरांत विरोधी वांगड्यांनी मणिपूर विशयावयल्यान बोवाळ करून कामकाजांत आडमेळी हाडपाचो यत्न केलो. आपल्या मागण्यांचे फलक उबारून विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या आसना मुखार वचून घोशणाबाजी केली. परतून आडमेळी हाडून सभाघराच्या कामकाजांत बादा हाडली. निमणे सभापती तवडकर हांणी विरोधी फुडारी युरी आलेमाव, विरेश बोरकार, वेन्झी विएगस, क्रूज सिल्वा, विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा आनी एल्टन डिकोस्टा हांकां नेम 289 खाला 2 दिसां खातीर निलंबीत केले. आज जो 0 वराक जो इन्सिडंट घडला, ज्या तरेन विरोधी पक्षाच्या मेंबरांनी जी स्थिती, ज्या तरेची वातावरण जे आसा किंवा हांव जावं सबंद गोंयभरांक एक रॉंग मेसेज दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न केला, त्या वेळार हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा हाजें खेद व्यक्त करता. म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा. त्यामुळे ह्या सभागृहांक आज ज्या सभासदांनी जी स्थिती निर्माण केली ताचें नांव आसात ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव, श्री विरेश बोरकर, श्री वेन्झी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकोस्टा हांगा आजचो दीस आनी फाल्यां दीस तांकां सभाघरांतल्यान सस्पेंड करप. विरोधकांचो बोवाळ सुरू आसतना विरोधी वांगड्यांनी जीत आरोलकर हांच्या मुखार वचून तांकां उलोवपा पासून आडावपाचो यत्न केलो. तशेंच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या आसना मुखार वचून असभ्य वर्तन केलें. मुखेलमंत्र्यांनी सगळ्या विरोधी वांगड्यांच्या आड सभापतींनी खर कारवाय करची असो आग्रो धरलो. तांकां विधिमंडळ कामकाज मंत्री निलेश काब्राल हांणी तेंको दिलो. स्पीकर सर, मायक तेजो काढून घेवप आणि अशा पद्धतीतली ही कृती योग्य नाही. म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विशयाचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय. ज्या सगळ्या मेंबरांनी ज्या पद्धतीत तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा, बीइंग अ स्पीकर ऑफ दीस हाऊस, तुम्ही म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो. ना जाल्यार स्पीकर सर, ह्या फुडें अशा पद्धतींतल्यो कृती परत जायत रावतल्यो. आज विधानसभाघरांत विरोधकांनी केल्लो बोवाळ चुकीचो पाळणो घालपी आसा अशें सभाघराचे वडील वांगडी दिगंबर कामत हांणी सांगलें. स्पीकर सर, in the history of this house, we have many times entered the well. We have protested before the speaker, but nobody has protested against the chief minister nor against the colleague MLA. This is a wrong precedent which has been started today.
गोयच्या भुरग्यांक राज्याच्या उद्योगीक आस्थापनांनी नोकऱ्यो दिवपाक सरकार गंभीर आसा आनी ते दिकेन सरकार गांभीर्यान यत्न करता अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिलें. प्रश्नोत्तराच्या वरांत फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सरकारी नोकऱ्यो कायदो आनी धोरण ह्या विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताका कामगार आनी रोजगार मंत्री आतनासियो मोन्सेरात हांणी जाप दिली. मात हेर उपप्रश्नाचेर हस्तक्षेप करून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकाराची भूमिका स्पश्ट केली. सरकाराक गोंयकारांचेर एलर्जी ना परत एकदा सांगता स्पीकर सर, तो चुकीची मेसेज दिवपाक सोदता म्हणून सांगता हांव. सरकार इज व्हेरी मच सिरियस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, म्हणून म्हटला पळय तेणी न्ही, थोड्या लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन डेटा मागलो, तेंच्यांनी 319 कंपन्यांनी दिलो, उरलेल्या कंपन्यांनी दिवंक ना. ताजें एक म्हणणें बरोबर आसा. देर इज नॉट अ कंपल्शन, म्हणजे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटांनी खंयचोच एक्ट ना किंवा इंडस्ट्री कडेन खंयचोच एक्ट ना की कंपल्सरी तेंच्यांनी दिवचें. खरें म्हटल्यार IDCच्या वतीन ताका आमी प्लॉट दिता, ताका इलेक्ट्रिसिटी आमी सबसिडायज रेटीन दिता, वॉटर आमी सबसिडायज रेटीन दिता. हें सगळें दिल्या उपरांत तेंच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे हो डेटा जो आसा सरकारा कडेन आसपाक जाय आशिल्लो. दुसरें, तेणी जे स्किल्ड गॅप एनालायसीस करपाचें काम जें आसा ऑलरेडी, म्हणजे एक्ट जरी ना जालो जाल्यार स्किल्ड गॅप एनालिसीस करपाचें काम आतां आमी सुरवात केलां. स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आनी ITIs आनी इंडस्ट्री एसोसिएशन्स हांच्या बरोबर 100% आमी जो टायप केला. ITIतलो प्रत्येक भुरगो जो आसा पळय न्ही, हो प्लेसमेंट तांच्या कंपनीचो MOU सायन केला. 100% सगळे एसोसिएशन जितकी आसा तांच्या बरोबर MOU सायन करून ITIतलो म्हणजे 100% भुरगे पास आउट जाल्ले हे त्यांच्या कडेन जे आसा पळय न्ही, हे एप्रेंटिसशीप म्हणून काम करता. फाटल्या सप्तकांत बिरेस्तारा राज्यांतल्या वाघ संरक्षीत वाठारा संदर्भात आपूण केल्ल्या वक्तव्यात गोवा फाउंडेशन संदर्भात उक्तायल्ले फ्रॉड हें उतर आपूण फाटीं घेता अशें स्पश्ट निवेदन रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज शुन्यवरांत केलें. गोंय आनी गोंयकारांच्या हिता खातीर जें कितें करूंक जाय तें सरकार करतलें अशी गवाय लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. On the floor of the House on last Thursday during the demands, I had used the word frauds. As far as Goa Foundation was concerned, I would like to withdraw that word that was used against Goa Foundation. I also want to make a categorical statement on the floor of the House that if I have hurt anybody's sentiment with that particular word frauds, I withdraw it on the floor of the House. Most important, as far as they are concerned, they can continue to do what they feel they are doing. But as far as we are concerned as a state, we will continue to approach the Supreme Court and do justice to what the people, right from Kankon to Satri, whatever needs to be done, will be done. In addition, Speaker Sir, I would like to make another point that we are with the people. As a state government, what we feel that we need to fight for the people of the state of Goa. We will do it. That is our stand. It is the government stand. We have to see that we run a very progressive and viable state, and we will put our facts before the appropriate authority. But I once again want to also make a mention and clarification. As far as the architects are concerned, I had said that I would not clear anybody's files. That has to be corrected, Speaker Sir. I am not going to be stopping anybody's files, no architects' files, but the members of the SLC of the Regional Plan 2021 will be blacklisted by the government on any town planning committee, but it is not personal to anyone. Architects' files and everything of the association will continue as of before. Thank you, Speaker Sir. येत्या त्या 15 ऑगस्टा पयलीं लोकां खातीर 121 राज्य पावंड्यावयल्यो सेवा आनी 200 परस चड राष्ट्रीय पावंड्यावयली सेवा ऑनलायन उपलब्ध जावच्यो ह्या खातीर गांवांगांवांनी ग्रामीण मित्र येवजणे खाला सिटीजन सर्व्हिस सेंटरां कार्यान्वीत करतले अशी स्पश्ट जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी ह्या विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो, ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. ऑनलायन आणि ऑफलायन मिनिस्टरान सांगला तशी चालू आसा. ताज्या भायर म्हणजे इट इज अन CSC, इट इज अ सिटीजन सर्व्हिस सेंटर, हे प्रत्येक गांवांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे एक्चुअली आसा. ताजेरूय आमी अलाव केला. ताजेरूय आपली 114 म्हण रेजिडंट सर्टिफिकेट ही सगळी काडपाक जाता. म्हाका दिसता हाज्या फुडें आतां आमी इंट्रोड्यूस तो जे सिनियर सिटीजना खातीर म्हणटा पळय न्ही, ग्रामीण मित्र म्हणून आमी इंट्रोड्यूस करता. CSCs जे आसा ते ग्रामीण मित्राच्या थ्रू काम जेणे करून एखाद्या सिनियर सिटीजनाक आपली जर रेजिडंट सर्टिफिकेट आणि ग्रामीण मित्र आपल्या घरा कडेन आफो येता तो एप्लिकेशन भरून दितले. फीस कितें 100 रुपया कितें आहा ती घेतले आनी ती केल्या उपरांत एका दिसान व्हरून त्याच्या घरा कडेन दितले. इतकी सिस्टम म्हणजे आमी फायलीर एप्रूव जाल्या. म्हाका दिसता 15 ऑगस्टाच्या पयलीं IT मिनिस्टराक घेवन CSCs आमी ते इंट्रोड्यूस करता. 121 सर्विसीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो आनी ताज्या भायर म्हाका दिसता more than 200 सर्विसीस ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया
म्हणजे गोवा विल बी द फर्स्ट स्टेट CSCs अशा पद्दतीत आणि ग्रामीण मित्र जॉयंटली काम करपाचें सिस्टम जी आसा ही आमी गोंयांत लॉन्च करता. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्लास्टीक बंदी खातीर राज्य आनी केंद्र सरकारान जायते कायदे केल्यात, मात ताचो परिणाम जायना. हे खातीर सरकार चालू अधिवेशनात डिपॉझिट रिफंडेबल स्कीम नावाची येवजण संमत करून घेतले, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी विधानसभेत दिली. आमदार वेन्सी विएगस हांणी ह्या विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो, ताका मंत्री जाप दिताले. So what we have in the bill now in the assembly, this assembly, आमचे biodegradable bag bill 1987 आशिल्ले speaker sir, we are introducing a system in that bill where now we are going to come under compulsory deposit. म्हणजे कितें जाला speaker sir, लोकांनी कितें जाय तें करपाचें आनी ब्लेम कोणा करपाचो सरकारान. म्हणजे तेज्या घरा कडेन येवन तेणें सगळें व्हरपाचें आनी तें साफ दवरपाचें अशें तेंचें म्हणणें. सो आतां हेज्या खातीर सरकार इज टेकिंग अ स्टँड that whatever use now is going to be used, more the smaller the packet, more the deposit, bigger the packets, lesser deposit. MLP chips khata sir, speaker sir ulayta, kon collect karna. So on this system we are coming with a deposit scheme for the state, and with the help of honorable CM we will implement this scheme totally, where for every like a, if एक उदकाची bottle घेता 15-10 रुपयाची bottle जाल्यार तेका deposit 5 रुपया. You come and give it back to the source. We will put up almost 500 to 1000 collecting stations at the cost, where this deposit will be refunded back again to that person, whoever collects the bottle. So this way we will be getting good plastic which can be then disposed properly. This is the idea behind this deposit scheme, and will be introduced to entire system, speaker sir, to start with. Like I will not name the companies, but if you find PET bottles which are there, the rag pickers sometimes speak, sometimes don't speak because it is contaminated. It is contaminated, they don't get that much value. So every packet which is now going to be sold after the bill is introduced, we will tell commercial department of government of Goa that all products coming in the state of Goa will have a deposit scheme with a barcode, with everything, which will be scanned, and money, whoever gives the bottle back or whoever gives that plastic bag or whoever gives that bag will be given that money. केपे मतदारसंघात फुडल्या 1 वर्सा भितर पिवपाच्या उदकाची पुरवण सुरळीत जातली, अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिली. जायका येवजणे खाला जी उदका पायपलायन घातिल्ली ती योग्य नाशिल्ल्यान 6 ते 7 किलोमीटर अंतराची पायपलायन बदलप गरजेचे आशिल्ल्यान केपे मतदारसंघात उदकाची पुरवण विस्कळीत जाता, अशें सांगून फुडल्या वर्सभरात हे काम सुरळीत जातले, अशी स्पष्ट गवाय तांणी ह्या वेळार दिली. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांच्या प्रश्नाचेर मंत्री काब्राल जाप दिताले. I will add to it that we are working in this constituency to see that water is supplied continuously. आता हांगा एक गोष्ट तेजे मतदारसंघात जेन्ना जायकान काम केलें स्पीकर सर, थंय पायपलायन घातलेली पयलीं आनी ती पायपलायन इतली ब्रिटल जाल्या कित्याक इट वॉज नेवर कमिशन्ड.
It lied inside the ground for almost 8 years. He is aware of it, what I am talking about. आता ती pipeline जेन्ना उदक चालू करतना फुटता पुरतो. So we have made a new estimate which is there for expenditure sanction, which I am also following up. I will go bring the notice of the Honorable CM also where the file is. So that particular pipeline for 11 or 12 kilometers is replaced, which he is also aware. And I have also assured him last time, and we had tendered it, and that pipeline is to be changed. Once this particular pipeline is changed, Speaker Sir, is majority of the areas where right now some of the areas are being covered by borewell will be stopped, Speaker Sir. And this entire thing, because work order once is issued, will change the entire pipeline and they will have water in that particular area. Secondly, there are issues about his, where I have given him answers in Kanibag, in Morpille, in Gokul Dam, Ramampan, Borul Dam, Velippada, Voilavada, where last time what happened, Speaker Sir, he had brought another question where he said that tremendous bills have come to me. Speaker Sir, unfortunately, meter basaille under the Swachh mission and they billing chalu karun ashille. And they entire bill ekda kele, which is wrong. I understand, and I have instructed the department that they should not collect this money together. They should collect it over a period of next 10-12 months in giving them equal installments along with the new bill. You cannot expect them to pay for 36 installments in one time, Speaker Sir. It was the fault of the department, which I have agreed, what he has brought. But it is not that it is wrongly billed. It was never billed, and it is billed after I have tightened everybody, Speaker Sir. The billing chalu zala. So that is why the bills of 36 months have come together at 1 month. भारतीय जनता पक्षाच्या आदले प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभेचेर हालींच बिनविरोध वेचून आयिल्ले खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आज राज्यसभेचे वांगडी म्हणून पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. हो सोपूत तांणी मराठी भाशेन घेतलो. ह्या वेळार राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हाजीर आशिल्ले. मी सदानंद बाळू शेठ तानावडे राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन. आयजूय संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी मणिपूर हिंसाचाराचो मुद्दो उबारून विरोधी पक्षांनी घोषणा आनी बोवाळ घालून कामकाजांत आडखळी हाडल्यो. ताका लागून दोनूय सभाघरांचें कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन स्थगीत करचें पडलें. लोकसभेत सकाळीं कामकाज सुरू जायना फुडें विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बोवाळ सुरू करतकीच सभापती ओम बिर्ला हांणी प्रश्नकाळाचें म्हत्व समजावन सगळ्यांक समजिकायेन वागपाची विनवणी करूनय बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान सभापतींनी कामकाजांत स्थगिती हाडली. अशेंच दृश्य राज्यसभेतूय पळोवपाक मेळ्ळें. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचेर तिडक उक्तायतना भाजपाचे पियुष गोयल हांणी राज्यसभेत सरकार मणिपूर मुद्द्याचेर आयच्या आज चर्चा करपाक तयार आसतनाय कामकाजांत आडमेळी हाडपाचो यत्न करप ही सामकी वायट गजाल आसा अशी टिका केली. मजगतीं आज राज्यसभेत आफ्रिकेच्या रिपब्लीक ऑफ मलावींतल्यान संसदीय दळाचे एक प्रतिनिधी मंडळ वांटेकार जाल्ले. ते सध्या भारत भोंवडेर आयल्यात. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी तांकां येवकार दितना दोनूय देशां भितरले द्विपक्षीय संबंद बळिश्ट करपा हेतान दोनूय देशां भितरले राजकीय घडामोडी समजून घेवप खूब म्हत्वाचें आसता अशें सांगलें. 2024 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयच्या नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्साच्या खासदारां वांगडा बसका घेतात. आज सांजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्तंत उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड आनी ब्रिज वाठारांतल्या एनडीए खासदारां बरोबर बसका घेतले. ह्या वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी घरमंत्री अमित शाह हेवूय ह्या बसकेंत वांटो घेतले. आज अस्तंत बंगाल, झारखंड आनी ओडिशाच्या एनडीए खासदारांची प्रधानमंत्री भेट घेतले. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानचो विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया. You
can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV, and number 2 on Free Dish. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. मणिपूर व्हायरल व्हिडिओंत आस्पावीत पिडेस्त बायलांनी सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करून ह्या केसीची कारवाय एका स्वतंत्र SIT पथका वरवीं जावची अशी मागणी केल्या. हे विशींची सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाय आयज सावन सुरू जाली. पिडेस्त बायलांनी ह्या केसीची कारवाय मणिपूर राज्या भायर ट्रान्स्फर करपाची मागणी केल्या. हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयान सरकारी वकिला कडल्यान 3 मे उपरांत कितल्या प्रकरणाची FIR नोंद जाल्या असो प्रश्न केलो. सरकारान एका खासा यंत्रणा तयार करपाची गरज आसा जाका लागून यौन शोषण सारकिल्ल्या प्रकरणांतल्या पिडेस्त बायलांक न्याय मेळपाची प्रक्रिया सुटसुटीत जातली अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें. केंद्र आनी राज्य ही दोनूय सरकारां मणिपुरांत बेगीन शांतताय हाडपा खातीर यत्न करतात अशें मणिपूरचे राज्यपाल अनुसुया उके हांणी सांगलां. काँग्रेस फुडारी अधीर रंजन चौधरी आनी फुडारपणा खाला 21 शिष्टमंडळान राज्यपालांची भेट घेऊन राज्यातल्या परिस्थितीची माहिती दिली. काल हे शिष्टमंडळ आपल्या 2 दिसांच्या मणिपूर भेटेर इंफाल पावले. तांणी चुराचंदपूर, विष्णुपूर आनी इंफालच्या अस्तंत जिल्ह्यांत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या रिलीफ कॅम्पांक भेट दिली. उपरांत ह्या पंगडान राज्यपालांची भेट घेऊन तांकां निवेदन सादर केलें. आज चित्रपट संशोधन विधेयक 2023 संसदेत पारीत जालें. दनपारां 2 वरांचेर लोकसभेचें कामकाज सुरू जातकच केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी ह्या विधेयका संबंदीचें निवेदन सभाघरांत मांडलें. 27 जुलयाक ह्या आदींच हे विधेयक राज्यसभेत पारीत केल्लें. आज लोकसभेतूय ताका मान्यताय मेळ्ळी. ह्या विधेयका अंतर्गत चित्रपट व्यवसायाक धोको निर्माण करपी पायरसीचेर व्हडा प्रमाणात आळाबंद हाडपाक शक्य जातलें अशें आपल्या निवेदनात मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें. समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी की और देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है. पूरी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पायरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार इस बिल में संशोधन करे. आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में NDA की सरकार ने फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज बहुत बड़ा संशोधन इस बिल में करने के लिए लाए हैं. 16 मार्च 2020 के बाद हमने इंडस्ट्री के साथ और अन्य स्टेक होल्डर के साथ वाइडर कंसल्टेशन करके इस बिल को हम लेकर आए हैं. आज भाजपाचे महासचिव अरुण सिंग हांणी दिल्ली मुख्यालयांत आयोजित पत्रकार परिशदेंत राजस्थानच्या गेहलोत सरकाराचेर नेम साधून राजस्थानात कायदो आनी वेवस्था पुरायपणान काबार जाल्या असो आरोप केलो. राजस्थानात शासनाच्या नांवान काँग्रेसीन जंगल राज्य चलयलां आनी दर दिसा राज्यांत बायलांचेर लैंगीक छळाची प्रकरणां वाडत आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. हे पत्रकार परिशदेंत उलयतना राजस्थानातल्या भ्रष्ट गायलोत सरकाराचेर आड फाल्यां भाजपा जयपूर सचिवालया वाठारांत महाघेराव घडोवन हाडटले अशी तांणी म्हायती दिली. राजस्थान में चारों ओर हाहाकार की स्थिति है. अब राजस्थान में हाहाकार नहीं सहेगा राजस्थान. कल 1 अगस्त को जो राजस्थान का सचिवालय है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसका बहुत बड़ा घेराव कल होना है. राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 पे है. बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है. दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे है तो कहीं राजस्थान में है. और बेरोजगारी नंबर 1 पे है तो वह राजस्थान प्रदेश है. राजस्थान में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका देशाच्या प्रगती आनी विकासान दिल्ल्या योगदाना खातीर लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार दिवन फाल्यां भोवमानीत करतले. फाल्यांच्यान सुरू जावपी आपल्या पुणे भोंवणे वेळार प्रधानमंत्री दगडूशेठ हलवाई देवळांत वचून पुजा करतले. उपरांत पुणेच्या मेट्रो ट्रेनीक 5वो बावटो दाखोवन सुरवात करतले. तशेंच वेगवेगळ्या येवजण्यांचो उद्घाटन आनी बुन्यादी फातर बसयतले. पुणे मेट्रोच्या पयल्या पावण्यावेल्या पुराय जाल्ल्या कॉरिडॉराचे विभागाचे ते उद्घाटन करतले. पुणे नगर निगमान निर्मिती केल्ल्या 2650 परस चड PMY घरांक तांच्या लाभार्थ्यांक सुपूर्द करतले. तशेंच 6400 घरांचो बुन्यादी फातर बसयतले.
नव्या बांदकामाक लागून झाडां मारप हे व्हडा प्रमाणात चालू आसा आनी ताचेर आळो घालपाची गरज आसा, नाजाल्यार पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यताय आसा अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. पर्रा हांगा आयोजीत कवाथे लावपाच्या कार्यावळीत वांटो घेतना आमदार मायकल लोबो हांणी मत उक्तायलें. सेंट झेवियरच्या भुरग्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार पर्राचे सरपंच चंदू हरमलकार, उपसरपंच डॅनियल लोबो, हेर पंच वांगडी तशेंच सेंट झेवियर हायस्कुलाचे विद्यार्थी आनी शिक्षक हाजीर आशिल्ले. And we have this beautiful coconut trees, and some of them are grown very old and are sometimes likely to fall, and it is our duty to replace them. So this year NSS unit of St. Xavier's are over here with us, and they want to plant a coconut sapling so that when they grow up after 15-20 years, when they come over here, they will see their sapling grown into a nice coconut tree and it will yield fruit. And I feel strongly that all over Goa we need to do this. And I think a lot of schools, higher secondaries, college section students are taking active part in tree plantation program, which is organized by various departments of the government and also by the schools and colleges and NGOs. The coastal belt of Goa and other interiors also, we see a lot of development which is happening. In the name of development, we are cutting so many trees, not only coconut trees, mango trees, jackfruit trees, other trees, even banyan trees. And sometimes it goes unnoticed. No complaints are being filed. Government also allows to cut to build houses. But in the name of development, we are cutting trees which takes around 50 years, 80 years, 60 years to grow. Village Panchayat Parra, Komunidad of Parra will take active interest in putting water and manure for all these coconut trees, and you will see that your coconut tree which you are holding today will grow in another 10-15 years. ऑस्ट्रेलिया आनी इंग्लंड हांचे मजगती ॲशेस कस लावपी सर्तीचो 5वो आनी निमणो सामनो लंडनच्या ओव्हल मैदानाचेर जाता. चवथ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना ऑस्ट्रेलियान 135 धांवड्यो केल्ल्यो. इंग्लंडान ऑस्ट्रेलिया मुखार 384 धांवड्याची मोख दवरल्या. ही कस लावपी माळ जिखपा खातीर 2-1 अंकांनी मुखार आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलिया पंगडाक 249 धांवड्याची गरज आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेत आज विरोधी 7 आमदारांक 2 दिसां खातीर केल्यात निलंबीत. कामकाजांत आडमेळी हाडपाचो यत्न केल्ले खातीर सभापतींनी केली कारवाय. गोंयच्या भुरग्यांक राज्याच्या उद्योगीक आस्थापनांनी नोकऱ्यो दिवपाक सरकार गंभीर. मुखेलमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली गवाय. गोवा फाउंडेशन संदर्भात उक्तायिल्लें उतर घेता फाटीं. गोंय आनी गोंयकारांच्या हिता खातीर जे कितें करूंक जाय ते सरकार करतले. रान मंत्री विश्वजीत राणे. राज्यसभेचे वांगडी म्हणून सदानंद शेट तानावडे हांणी घेतलो मराठीत सोपूत. तांची हालींच राज्यसभेचे खासदार म्हणून जाल्ली बिनविरोध निवड. आनी चित्रपट संशोधन विधेयक 2023 संसदेत जालें पारीत. पायरसीचेर व्हडा प्रमाणात आळाबंदा हाडपाक जातलें शक्य. अनुराग सिंग ठाकूर. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.